होय रे विश्वनाथा, मग भारी बेजार जाल रे. कसं करचो गो अम्मा. रडल्यार तो मामू वापस येतवे. कितले जनाक हसयतसिलो, कितले चंद उलयतसिलो. नाटक पडोच म्हणून भारी खुशी दत्तसिले. आमकां इतले बेजार जाल्ले आसतना आनी तांगेल घरच्यांक ते सतीश मामाक पळय कितले बेजार जावन आसया पुरो. त्या होय रे विश्वनाथा, आमक ते अशोक माम कोण म्हणू गोतना. खाली आम्ही ತಂಗೆಲೆ नाटक पडोनूची ತಂಗೆल अभिमानी जावन आम कितले बेजार जालेले आसतना आनी ತಂಗೆल घरच्यांक बंधू ಬಳगांक पुरा कितले दुःख जावन आसया पुरो. त्या देवानाची तांकां दुःख सैसून घेवची शक्ती दिवका. विषय कळले वनमाल होन्ने ಮೂರು ಮುತ್ತು ಖ್ಯಾತಿचे अशोक शानबाग मामू गेल्ले खंय. म्हाका आयकल भारी बेजार जाल्ले. 2 दीस जाले की त्यांनी वचून. म्हाका कळलेलं आज कळली तक्षण तुका सांगया म्हण धांवन आयली. वय गो कस्तुरी, म्हाका तितले विशय कळले. हांव सम व्हॉट्सॲपात हें कने पळयना न्ही गो. आत्ता आमगेल विश्वनाथ सांगलो गो, भारी बेजार जाल्ले गो. हे अशोक मामू बालकृष्ण पै माम म्हळ्यारी कुಳ್ಳप्पू मम्मले ರೂಪಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಂತು ನಾಟಕ करता ಸಿಲಿಂತಿ 3 ಮುತ್ತು ಹಂಕ ಭಾರಿ ನಾವು ಹಾಂಡಿಲ್ಲೆಲೆ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಹನ್ನಿ ರಮನಾಥ म्हणू ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ತಲೆಲಿಂತಿ. ಹಂಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮ್ಕ ಚಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅವನು ನಾರಾಯಣ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ అని ಅಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಹಂಕ 54 ವರ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಕೆ. हितले सान प्रायरी वच्चे म्हळ्यार कस्सने भारी बेजार दिसता. होई वनमालोन्ने भारी बेजार जाता. आजी गौरी महिनेक सान व्हिडिओ दाखयल म्हाका. हंगेले संदर्शन दत्तसिले तेत हे अशोक मम्मान सांगिल्ले आम्ही 3 जन केन्नाय ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ कष्टांदावो सुखांदावो आम्ही एकले एकले सोण आसना ती आमकां दूर करका म्हळ्यार ही मरणा येवका म्हणून. ते खंयचे गडर ते उत्तर सांगली की ते मम्मान तशी जाल्ले मू भारी बेजार दिसता. अम्मी ತಂಗೆಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದಾವನು ತಂಗೆಲ ಆತ್ಮಕ ಶಾಂತಿ ಮೇಳೋ म्हणू देवालाक प्रार्थना करूया. 3 ಮುತ್ತು ಖ್ಯಾತಿचे अशोक शानबाग मम्माला आत्माक शांती मेळो आणि तांगेल कुटुंबाच्याक हे दुःख सैसूचे शक्ती दिवो म्हणून देवालाक प्रार्थना करता ती. म्हाका कसं सांगका म्हणू कळतना. ओम शांती.